अरे तुका जाय म्हणून तू लोकांची जमिनी तुका तुझ्या खातीर घेता आणि ह्या गरीबाची जी जमीन जी आसा हे कोणाकच विचारी नसताना तू 1,30,000 स्क्वेअर मीटर लागता कोणाक काय? या लोकांनी किती करचे केला तू विचार? आज म्हणता तो पयर आम्ही जेन्ना चोपड्या मिटिंग घेतली त्याच्या उपरांत स्टेटमेंट काढला असो एक बऱ्यापैकी प्रकल्प तितून 5 स्टार हॉटेलां येतली ह्या येतले ते येतले आणि इतल्यो नोकऱ्यो येतल्यो 4.5 वर्सां जाली तुझ्या सरकाराक. हांव मांद्र्याचे सगळे उलयना हांव आमच्या मोरजेच्या भावाक विचारता ह्या मनशान कितक्यो नोकऱ्यो दिल्यो आज पासून? तेणे फक्त एकूच काम केला जे आपणाक सदां भोंवपाक वांगडा मनीस जाय इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जांकां कसल्याच धंद्याची गती ना. तुम्ही पळयताल्यार ते ठेकेदार जाल्ले आसा. आयचे मिटिंगेक कोण कोण हांगा येयले कोण कोण कितें उलयले अशें बरें दाखोवया तेंकां असलें राजकारण चलता. ह्या मनशाक तुम्ही थारो दिनाका. तेणी ही स्वप्नां रंगोवची न्हू. तेची स्वप्नां जर असली आसा त्या सर्व लोकांच्या फुड्यान सांगची. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताका एक आव्हान करता की ताणें आमचे कडेन येवन बसचें किंवा ताणें आमकां आपोवचें. आमी येतात तूं आमकां हो प्रोजेक्ट कसो बरो आसा तो पटोवन दी आमी तुजे बरोबर आसा. सगळे कितें करतात की जर हो प्रोजेक्ट बरो आसा ताणें हांगा येवन आमकां पटोवन दिवचो आमी ताचे बरोबर आसात. ना आनी आमी सांगता ते बरोबर जाल्यार तूं प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप कर. हें तुमच्या सगळ्या वतीन ही 2 निवेदनां ताजे मेरेन पावोवपाचे हांव आमच्या प्रेसाक रिक्वेस्ट करता. जे जर प्रोजेक्ट हाडटा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका. बरो प्रोजेक्ट हाड. कितें एअरपोर्ट आहा तो एअरपोर्ट पयलीं कर आनी बरेंशें एक 5 स्टार हॉटेल हाड 2-3 हॉटेल हाड लोकांक कामाक दवर. सगळे बेकार आमचे भुरगे कितके भुरगे आमचे बेकार रावन सोरोपेन मेल्यात. म्हाका खबर आहा मोरजेचे मांद्रेचे आशव्याचे कित्याक बेकारी शिकलेले भुरगे मेल्या सोरो पिवन कितें काम ना कांय ना बेकार जावन मेला. तितलो बरो प्रोजेक्ट हाड आनी कितें करून दाखय. हे आपले खाडेचे आमचे पाड घालूं नाका खाडेचे गरिबांचे फिशरमॅनाच्या पोटार आड येवं नाका.